हे पळयात धारगळ उदका प्रोजेक्टाचे काम खंय पावला ते। हे PWD मंत्र्याक खंय खबरूच ना। पोरू आदलो मुख्यमंत्री आनी मांद्रेचो आदलो आमदार पार्सेकरान धारगळान तुये उदकाच्या प्रकल्पाची बुनियाद घाल्ली। मात PWD मंत्र्याक विचारल्यार तो म्हणटा कामाचे अजून टेंडरूच जावंक ना। गेल्या मुख्यमंत्र्यान 30 MLD ऑलरेडी स्टार्ट केले तुये आणि धारगळी, सो ते प्लांट दोनूय बंद करतले काय कितें? म्हाका खबर ना, ताणें स्टार्ट केला। म्हाज्या म्हायती प्रमाणे ताणें कांयच करूं ना। इनोव्हेशन कामूय चालू। म्हाज्या म्हायती प्रमाणे कांय करूं ना, अजून टेंडर प्रोसेस जावना। टेंडर प्रोसेस बी जावना। आता ह्या मुख्यमंत्र्यान फायली मुखार धाडल्या। चांदेल वॉटर प्लांटाचे उदक पेडण्याक पावना म्हूण कागाळी पाविल्ल्यान सुदिनान पेडणेचो आमदार बाबू असगांवकाराक घेवन चांदेल वॉटर प्लांटाची पळोवणी केली। थंय ताका मिडियान गाठलो मांद्र्याक खंय तो वेगळो प्लांट घालपाचो आसा। पेडण्या जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ती एक्चुअली सगळी कॉन्स्टिट्युएन्सी ह्या प्लांटाचेर चलता, पूण हांचे उदक मांद्रे वेल्ले कारणान पेडणे कॉन्स्टिट्युएन्सीक हें उदक कमी पडटा आनी त्या खातीर आमी अशें थारायलां हो प्लांट एनहान्स करप आनी केरी ह्या भागांत नवो 15 MLDचो प्लांट काडप। हो प्लांटाचे टेंडरींग प्रोसेस ऑलरेडी चालू जालें। येता ते वर्सा ह्या प्लांटाचें काम चालू जातलें। येता ते हे पावस सोंपले बरोबर सादारण ऑक्टोबर म्हयन्यात हें काम चालू जातलें। 1 वर्सांत तो प्लांट कार्यान्वीत जाले नंतर आनी ह्याचो एनहान्समेंट जाले नंतर जे 24/7 उदक दिवपाचें आमचे गव्हर्मेंटाचें मुख्यमंत्र्याचें धोरण आसा तें लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न हांव स्वता बाबू ढवळीकर प्लस बाबू असगांवकर आनी हांगचे जे बाकीचे लोक आसा ते सरपंच आसूं, पंच आसूं, जिल्हा पंचायत सदस्य आसूं, हे सगळ्याक घेवन आमी तें उदक लोकां पर्यंत पावयतले। डिसेंबर 2016 पार्सेकरान धारगळे हो प्रोजेक्ट चालू केल्लो। तुये खातीर 30 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाचो प्रस्तावूय ताणें घाल्लो। धारगळे काम नेटान चालू आसा, मात PWD मंत्र्याक खंय कांयच खबर ना। प्रोजेक्टाच्या भायर हो बोर्ड लायला तो पळयात। 30 कोटी वयर ह्या प्रोजेक्टाचो खर्च। चांदेल वदना वाटेर सुदिनाची आपल्याच खात्याच्या प्रकल्पाचेर नजरूय पडली ना काय? प्रुडंटा खातीर विनोद मेथर।